उमेदवार त्यांचे डिक्लेअर झाला तर त्यांच्या बद्दल हांवें कितें उलोवपाचें पाहिजे आमच्या बद्दल कितें ते विचार. असं कालूच अल्वारेसान त्यांच्यानी असो एक दावो केल्लो की अजून मेरेन BJPन कितें केलां काय म्हणून. कोणी म्हणलें? कालूसांनी कोण आतां MLA आल्डोनचो ताका विचार. त्यांच्यानी तेजो 15 दिसां पयलीं तेजो स्टेटमेंट कितें आशिल्लो भारतीय जनता पार्टी सरकारान भरपूर कितें केलां म्हणून आनी त्या मुळे तेणें हो प्रश्न आमकां विचारपाक जाय म्हणजे कितें केल्लें आसा तें सगळ्यांक खबर आसा. आयज त्यांचो स्टेटमेंट आसा की श्रीपाद भाऊक म्हणटा 5 वेळा निवडून हाडलो म्हणटा पण अजून मेरेन कितें केलें. आयुष मिनिस्टर जालो म्हणटा, आयुष हॉस्पिटल बांदलें म्हणटा, एअरपोर्ट जालो म्हणटा, पूण एम्प्लॉयमेंट जे आसा ते फक्त कांय जाणांक दिलें आनी बाकी सगळे खंय भायल्यांक दिल्लें आसा. खंयच्या भायल्यांक दिल्लें खंय? आतां ते म्हणटा अशें भायल्यांक दिल्लें आसा. तेंचे कडल्यान पयलीं डिटेल घे आनी मागीर म्हाका ह्यो प्रश्न विचार. कितलो फरक पडूंक शकता? कांय फरक पडना. भारतीय जनता पार्टी दोनूय सीट उत्तर गोंयान 1,00,000 प्लस आनी दक्षिण गोंयान 7,000 प्लस सध्या तुमचे दोन्ही कशें सर. चल्लें? आमच्या कॅम्पेनींग 100% आमी 2 रावंड पूर्ण जाले पाचे उमेदवारांचे आनी भारतीय जनता पार्टी आतां आमी 50 प्रमुखाची संमेलनां सुरू करतात. सो रिस्पॉन्स कसो? रिस्पॉन्स 100% बरो रिस्पॉन्स आसा. कांयच चिंता ना. दोनूय सीट मोठ्या मताधिक्यान निवडून येता. सो तुम्ही म्हणटा की सगळे भारतीय जनता पार्टीच्या लोकां खातीरचे खूब कितें बरें केल्लें आसा. आतां तुमी कितें घेवन लोकांक वचपाचे? फर्स्ट प्रायोरिटीचेर आमची मॅनिफेस्टो येणाऱ्या 2-4 8 दिसांनी येतलो तातूंत आमी सगळे